हातूंतल्यान थर्ड पार्टी रायट्स तयार जाल्यात सिद्धार्थ बाब, हातूंतल्यान थोडे नवीन डॉक्युमेंटेशन्स तयार जाले आज, तातूंतल्यान घडये नवीन डिस्प्यूट्स तयार जावपाक शकतात. फायनली तो जो इनोसंट गोंयकार आसा, जाची जमीन ताची कांयच चूक नासतना ती फक्त एका तुमी जशें सांगलें कांय प्रायम लोकेशनाचेर आसा किंवा कांय विशिश्ट गांवांनी आसा किंवा कांय विशिश्ट भागांनी आसा म्हणून कोणे तरी ताजेर तुगेले दोळो दवरलो आनी ही सगळी नाटकां केली. त्या इनोसंट गोंयकाराची कितें, ताका परत हे सिवील डिस्प्यूट किंवा हे म्हणून 15 वर्सां 20 वर्सां आपली क्लीन आशिल्ली जमीन ताणें फक्त हे करपाचें, कोर्टात वचून फक्त हियरिंग करपाची. नो, देर आर 2-3 थिंग्स. एक म्हणटात ते वन मॅन कमिटी जाल्ली पळय, कमिशन जाल्लें पळय जाधव म्हणून, ते जाधव जस्टीस ऑनरेबल जस्टीस जाधव तांणी कंप्लीट हेचे इन्व्हेस्टिगेशन करून फायंडींग दिल्या वॉट मेजर्स आर टू बी टेकन, वीच लॉ इज टू बी एक्सप्रेस, हे त्यांनी दिल्ले. SITचे त्यांनी एक सजेशन दिलें दॅट SIT इनफॅक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दॅट गव्हर्मेंट लुक्स टू बी डुईंग दोज थिंग्स विच आर व्हेरी सेन्सिबल अँड स्टेप्स इन द राईट डिरेक्शन. आय विल कम टू युअर स्पेसिफिक क्वेश्चन. वॉट इज टू बी डन अबाउट द properties which has been victims? As far as victims are concerned, whether it is SIT, whether it is ED in the least published kela, these are manipulated properties which are there in our custody. Please make your come and take your properties. So people see, there are, I am not saying each and every person's grievance will be redressed within 2 days or time, but at least those properties which are available for the purpose of restitution, तितलो तरी application करच्यो. ते सुद्धा लोक फुडें येवना अजून. For whatever reason, some are settled abroad, some are not existing, त्यांचे legal heirs available ना, right kind of legal advice मेळुना किंवा आनी कितें आसा. So yes, people are taking steps, they are going in social media चेर हे सगळे information available आसा. Proper advertisement EDन publish केला. थर्ड पार्टी राइट्स बी क्रिएट जालना म्हणटात ना. Even those properties in which third party rights have been created. See, third party rights there can be legally and illegally also. As far as those which are properties which are under SIT, it does not matter whether you have done manipulated sale deeds or not. They are to be taken as bad, they are to be taken as non-est, they are to be taken as if they never existed, and the property would be reverted back. That is the job of an SIT, and that is the question was asked when it will be seen. In fact, 7-8 cases have already been 7-8 property already पावले लोकांक. So all others, what in fact the 42 कितले तरी FIRs आसा, according to me, in all 42 cases, and not just this, other cases also, wherever these properties, because in one FIR properties could be 20, all these properties जाल्यात त्यांचे at least they are on the right track and soon it will be done. How I will not be able to give everything will be done within 3 months or 6 months or 1 year. I may not be able to take, but now that so many properties are already there, which are put in advertisement. But there is urgency म्हणतात. Yes, it should be done quickly. There is no doubt about it. तुल्यबाब, do you believe this that victim finally ताका ते कोर्टां वचून वर्सांनी वर्सां ते हियरिंग आयकुपाची जर गरज हें पडटा, it is again a failure of the system. Do you believe that this is in the right direction? तुमकां जमनीच्यो गजाली कळटा, सगळ्यो गजाली कळटात म्हणून तुमकां विचारता. No, things are not moving in the correct direction at all, because as I told you, SIT बी कितें करतले, तुमकां हांवें एग्जांपल दिलो. 35,000 crores मायनींग SIT तो पळय तांणी BJPन मेमोरंडम एका सादर केल्लो आमच्या माननीय प्रेसिडेंटीक, तो अजुनूय वेबसायटीर आसा. आनी दॅट SIT वेर नेम्स वर गिवन बाय द BJP टू इन्वेस्टिगेट. द BJP गव्हर्मेंट इज देर फॉर द लास्ट 15 years. What is the status of that SIT? They should introspect and tell the people of Goa. ते कोण मनीस तांणीच तांच्या हितून आसा आनी तांच्या पक्षान आसा आनी खंय आसा ते तांणी सांगचें. वाय people are fed up because people don't know what is going to happen with this SIT. I will give you a simple example. ते एकलो कोण तो सिद्दीकी काय कोण तो अरेस्ट जावन तो जेलींतलो पळून गेल्लो. तो पळून गेला म्हणून ते कोणाक तरी कळ्ळें आनी ते पेपरार आनी कोणें स्टेटमेंट दिलें. वन वॉज आवर पार्टी, माय पार्टी कलीग सुनील कवटणकर, and one was from some other party, I think AAP or somebody. And I went with him to the police station because he was called. Now what was being investigated? How you got this news?
अंडर वॉट सर्कमस्टन्सीस तो पडून गेला, अंडर वॉट सर्कमस्टन्सीस दॅट हॅज हॅपन्ड, विच वॉज एम्बॅरेसिंग टू द गव्हर्मेंट फॉर शुअर. But that is not being investigated. How to harass the opposition with these matters? This is what was before the people, and this was in the public glare. तुम्ही in the म्हणतात, moment. So when या this इन्व्हेस्टिगेशनाचे तसेच जायत म्हणून भंय दिसता. पळय दिसता आनी पॉलिटिकल तितून एंगल एम्बॅरेसिंग करूंक, दुसऱ्यांक तांकां त्रास दिवप. इफ यू आर ऑनेस्ट, एज आय टोल्ड यू, make everybody a stakeholder in this investigation. Okay. Bring forth a white paper of the status of the investigation and which are the issues that need immediate redressal. Okay. Put forth before the government Yeah. and the people of Goa what are the reforms that are needed to stem the rot and bring forth some hope. मग रुपेश भाऊ फायनल एकच गजाल सांगात, कारण हो प्रश्न सगळ्यांच्या तकल्या भितर आसा की विक्टिमाक फाल्यां न्याय मेळपा जाय. अल्टिमेटली इट इज अ जस्टीस डिलिव्हरी सिस्टम न्ही. फायनली तो आनी आमगे एक एकदां ह्या डिस्प्युटा भितर आसता जाता की कांयच चूक नासतना आपली तो विक्टीम घश्टी काडत उरता. ही गजाल जावची न्ही म्हणून तुमी कितें करतले म्हाका फायनल सांगात. म्हाका दिसता ह्या लँड ग्रॅबान ऑलरेडी गव्हर्मेंटान स्पेशल कोर्टूय केला, कमिशनूय केला, आणि SIT ह्या सगळ्यो गोष्टी आसा, आणि जर फिगर्स जर पळयत जाल्यार इट इज गोईंग ऑन द रायट ट्रॅक. आणि म्हाका दिसता विक्टीम जे आमी म्हणटा की आमकां एक संवय जाला की सगळे तुमी म्हणटा चॅक्स एंड बॅलन्सीस सगळे जे घडटा ते सरकारानूच करपाक जाय. एज अ सोसायटी, एज अ मेंबर ऑफ द सोसायटी आमकां कांयच ना. जशें तुमी विक्टीम म्हणटा, दोतोरान सांगलां अशें कोण फुडें येत ना फॉर्म भरपाक किंवा डिटेल्स हे दिवपाक. म्हणजे आमी कांयच करचें ना. केलें जाल्यार ते रेजिस्ट्रारानूच चॅक्स एंड बॅलन्स करप, मामलेदारानूच करप, कलेक्टरानूच करप, किंवा ते गव्हर्मेंटानूच करप. आमचें म्हणून आपली प्रॉपर्टीचेर खंय तरी जशें आमी आमची प्रॉपर्टी आमचें घर पळयता तशें प्रॉपर्टी आमीय पळोवंक जाय. सो हांगा म्हाका दिसता चॅक्स एंड बॅलन्स जातले आनी फुडें घडचें ना जाल्यार ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसायटी वील हॅव टू डू समथींग. अशें फक्त यू आर नॉट ब्लेमिंग द गव्हर्मेंट एकट्याक करीत जाल्यार जावचें ना. आमी जर आतां फाटले 3 वर्सांचे हे पळयत न्ही, इट शोज दॅट गव्हर्मेंट इज वर्किंग. बट तुम्ही म्हणटात सगळें सरकारानूच करचें आनी आमी कांय करची ना, अशें जावन तुगेले कोताय येवची ना. येवचेच ना.